नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्टच्या आयच्या नव्या भागाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें तुमी जाणा की ग्राउंड रिपोर्ट ह्या कार्यावळींतल्यान आमी वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीनी वतात, तेंचे प्रॉब्लम्स जाणा जावन घेतात. आयज आमी आसा बेतोडा आयडीसी हांगासर आनी हांगासरल्यो इंडस्ट्रीज आमी आयज काय भोंवतले आनी जाणा जावन घेतले की तेंचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते. मेरा नाम त्रिंजानम है. आई एम ए पार्टनर हियर, मैनेजिंग पार्टनर. कितने साल से आप बेतोड़ा आईडीसी में? बेतोड़ा आईडीसी में मोस्टली अराउंड 25 years onwards. I am running this factory. So we are manufacturing chemicals for tire industries. Earlier we used to make acid slurry for soap industries and all. Just because of that not viable, so we stopped that production. So now what we are making is totally pollution free. It is a mixing reactions, and it is this product is our own development. This is not generally available in the market and all. So this is our own research product. We are supplying to all tire industries, plus some other industries also using this. We are supplying major portion is going to MRF Limited, plus Indian Tractors Limited, plus Mahindra and Mahindra also just we started. It was initial stage. So that time there was no much problem for power, water and all. Now all the industries are working now. So little bit problem is there. But what happened, this department is also, they are trying to solve the problem. But since now the road is there, now the road, the underground laying of underground cables, everything they finished now. Some small work is pending now. So after which they will be I am expecting that after which this electricity problem will be solved. And the road is also now they are going to put after the rainy season now. They will be putting that new road. So afterwards, water almost we are getting. Water there is no much issue. So there is no much garbage issue here because most of the units are very small unit. स्ट्रीट लाइट का वगैरह क्यों कुछ इशू? Street light is the problem now. Now they are going to put the new line now. This is what I heard. In last there was some problem the street light. Now they will be installing the new poles and all. So I am expecting that within 2-3 months all the problem will be solved. Earlier there was street light, everything was there. In between there was some problem. So now I am expecting that by September, October everything will get solved. There was some 2-3 factories reported the fire incident, but now they solved it after this one. For especially we have put our own firefighting equipments, everything. We have sufficient storing water place, and we have taken NOC from fire department also. We have hose reel, plus other than that fire extinguisher, we have sufficient fire extinguishers. So we have our own fighting system. But what happened now, because we are having 50 people from government laborers, 50 from other sides. So generally what happened, to get the skilled labor is still it is a problem. Because we have to rely on the other than government laborers. Because some people are coming and going outside. Some because generally because they don't stick to us. So that is the reason. But we are happy with the 50-50 capacity, and we are getting the sufficient laborers, whether from local or other side. So we are getting. There is no much issue. There is no labor wise. There is no shortage. But other than after COVID incident, there was some problem was there. Then afterwards they started to move to Goa. So now there is no much problem. पावर का आपका कंजम्पशन कितना है सर? My consumption is very less, sir. My consumption is very less. So I don't have any power issue. But overall there was some power issue. There is some power issue going on. Now after discussing with the department, they told that once the underlying cable work is over, so all the problem will be solved. Now here in front of my unit also they installed one new transformer last 3-4 months back. So now that is working. So almost now power problem, I am expecting that only few units are facing the problem. Whoever is using higher power, more than 80 HP, 90 HP, their problem will be getting over by September, October. This is what I am expecting. मुझे नाव एडवर्ड मोंतेरो आणि माझ्या इंडस्ट्रीचे नाव एरोकोच ऑटोमोटिव्ह बॉडी बिल्डिंग. आणि ॲज द नेम सजेस्ट आम्ही बसी बांधता आणि अदर व्हेकल्स
मेन आमचो कोर बिझनस तो आसा, पूण आमी ऑल्सो डुईंग अदर एक्टिविटीज लायक पावडर कोटिंग, पेंटींग आनी अदर स्पेशलायज फॅब्रिकेशन वर्क करता आमी. सो आमी इंडस्ट्रियल एस्टेटांत वी हॅड स्टार्टेड इन द इयर 1996. सो आमकां नियरली आतां 30 years जावपाची जाली. लास्ट 30 years आमी हांगाच आसा आनी ही इंडस्ट्रियल एस्टेट कशी फॉर लास्ट 30 years ग्रो जाल्या आनी कशी वागता ती आमकां रायट फ्रॉम 1996 सगळें आमी पळयलां. सो आसा डेवलपमेंट्स आसा, ना म्हणना. देर आर सम डेवलपमेंट्स, थोडे प्लॉट्स हांगा थंय बारीक प्लॉट्स एक्सटेंशन करून इंडस्ट्रियल एस्टेट मातशे व्हडली जाल्या. बट मेजर व्हडले इंडस्ट्री अशी हांगा येवपाक कांयच तांकां हें ना. देर इज नो इन्सेंटीव एट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज लँड इज रिक्वायर्ड विच इज नॉट देर इन दीस इंडस्ट्रियल एस्टेट. सो आमचो रिक्वेस्ट विथ द IDC पॉसिबल एक्सपान्शन करून व्हडले प्लॉट्स करून आमकां तरी दिले जाल्यार आमकां एक्सपांड करपाक आनी ऑल्सो अदर बीग इंडस्ट्रीज तरी हांगा आयल्यो जाल्यार त्यो बऱ्यो सस्टेन जातल्यो अशें म्हाका दिसता. एकच आमची एक सादारण व्हडली आसा म्हणटा ती क्रॉम्प्टन ग्रीव्स, जी फॅन बनयता हांगा. आनी डिपेंडींग ऑन दॅट इंडस्ट्रीज, दॅट बीग इंडस्ट्रीज कितल्यो बाकीच्यो इंडस्ट्रीज सर्वायव जाता. सो अशी व्हडली इंडस्ट्री आयल्या इट विल हेल्प्स अ लॉट ऑफ स्मॉलर युनिट्स and a lot of other people also in the locality to get jobs. Raw material as such that government can provide us is good uninterrupted power and good quality power. So amka tari power मेळ्ळो कित्याक that is the main thing for any industry to survive. Power तरी बरो मेळ्ळो जाल्यार आमची इंडस्ट्री बरी चलतली. आनी as of now the power condition is very bad. Every day there is a power breakdown of at least half an hour to 1 hour. In fact, तुमचो जो इंटरव्यू मातसो आतां डिले जाला बिकॉज देर वॉज नो पावर हियर. तूं जाणाला तुमकां 1 वर रावचें पडलें. सो अशे ब्रेकडावन्स कंटिन्युअस इन द डे 2-3 आसता. सो आय थिंक फॉर अ इंडस्ट्री दॅट इज व्हेरी बॅड कित्याक वी आर लुजींग इन टर्म्स ऑफ मॅन पॉवर गोईंग आयडल, इन टर्म्स ऑफ मटिरियल लॉस. समटायम्स एक प्रोसेस इंडस्ट्री आसता, पावर तरी गेलो, मशीन बंद पडलें जाल्यार खूब मटिरियल वेस्ट जाता. And also if the voltage fluctuation is there, जाल्यार खूब लोकांची machines पिड्यार जाता. CNC machines which has got a lot of CNC parts, cards and all, ती सगळीं हें जाता, पिड्यार जाता because of fluctuation. So good quality power is what I would request that we should get uninterrupted. हांव म्हणना की continuous 24 hours we will get, interruption आसतलेच, but it should be minimal. So your request, water also hanga only limited period येता, continuous water supply आमकां ना. So this is another very resource that we want, good water. Any other thing, road connectivity म्हणटा for Ponda is quite good कित्याक आमचे luckily we are very close to the airport, we are very close to the station. So road connectivity is okay. Otherwise this area is good, but only thing it is very small and at least lands industrial estate जावन sort of neglected अशी आसा अशी म्हाका दिसता. दो हांव म्हणना की IDC आनी गव्हर्मेंट काम करना, ना. आमचे रस्ते आतां करपाक घेतल्या, आमचे अंडरग्रावंड केबलींग हालींच स्टार्ट केला, गटर्स करता आनी तशें डेवलपमेंट आसा ना न्ही. बट इफ यू रियली सी इट, इफ यू कंपेर इट टू अदर बीग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, तितली बरी इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा ना, वीच आय थिंक शूड बी इम्प्रूव्ड. तमनार जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा पावराचो, तो सद्या इन पायपलायन आसा. तो एकदां कंप्लीट जाता तुमकां दिसता की पावर सप्लाय रेग्युलर जातली, वेवस्थीत जातली? सी पावर ब्रेकडावन जो आमकां आतां आसा तो कित्याक लागून तो पयलो फायंड आवट करूंक जाय. वॉट इज द रूट कॉज ऑफ दॅट, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर, गव्हर्मेंटा लागीं पावरूच कमी आसा जाल्यार मे बी दॅट प्रोजेक्ट येतकच आनी आमकां बेटर पावर येतकच देर विल बी तो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. बट आय थिंक मेजर प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द ट्रान्समिशन लायन ज्यो आसा, जे खंय कितें ब्रेकडावन जाता ताकाय लागून खूब हें जाता, पावर ब्रेकडावन्स. सो दॅट ऑल्सो हॅज टू बी. सो ओनली ब्रिंगींग इन बेटर पावर or more power will not solve the problem. The transmission lines also have to be in full this, and also आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तांचे काम करपाचें हें पद्दत, ब्रेकडावन जालो कितलो फास्ट ते अटेंड करतले, एक्शन कितले फास्ट घेतले, दॅट ऑल दीस थिंग्स तरी सारी जाग्यार पडली जाल्यार डेफिनेटली पावर
सिट्युएशन वील इम्प्रूव डेफिनेटली इट वील इम्प्रूव अशें म्हाका दिसता. स्किल्ड लेबर प्रॉब्लम हो सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टींनी आसा. आमच्या गोंयांत लिमिटेड रिसोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर आसा. सो वी हॅव टू डिपेंड ऑन अदर स्टेट्स. वी हॅव टू डिपेंड ऑन people who who can come हांगा नेबरींग स्टेट हांगा तांकां एकोमोडेशन पळोवचें पडटलें, हावजींग, आनी ते आमकां काम करून दितले. सो लोकल्स आसाच आमचे लागीं. एज पर गव्हर्मेंट्स रिक्वायरमेंट 60-70% लोकल्स आमी एम्प्लॉय करताच, बट दे आर नॉट स्किल्ड इनफ टू डू द जॉब. सो आमकां भायर साकून स्किल्ड लेबर हाडचो पडटा. ऑल्सो वी ट्रेन गोवन पीपल सो दे बिकम स्किल्ड. upskilling is done only. At the government also is helping in skill development. So in future म्हाका दिसता minimum we will have to depend on outsiders, then our Goan local people itself will be skilled enough to do the jobs. Canteen facility is very important in the industrial estate. लोक सगळे जेवण घरा हाडूंक शकना, हांगा कॅन्टीन फॅसिलिटी जायच. आनी इतलो तेंप आशिल्ली लास्ट 30 years हांव तुका सांगता. हांगा बरी कॅन्टीनां जावन गेली पयलीं आशिल्ली, पण सद्या आतां तरी मातशें डावन आसा. फुडें कॉन्ट्रॅक्टर येता तो एखादी बरी सर्वीस प्रोवायड करतलो अशें म्हाका दिसता, आनी कॅन्टीन आमचें इम्प्रूव जातलें. माझे नाव नारायण पांडुरंग तावडे आसा. 15 वर्सां जाले एज अ ऑफिस असिस्टंट म्हणून. आमी क्रॉम्प्टनाचे लेबर जॉब करता सर. सध्या आमी क्रॉम्प्टनाचे आमी मशिनींग, पावडर कोटिंग, पेंटींग अशें करता आमी. सध्या प्रॉब्लम असो कांय ना, फक्त काम असो पावसाक लागून कमी आसा. जसो बिझनेस आमकां जाय तसो बिझनेस मेळना सध्या ह्या दिसाक, कळ्ळें न्ही. आनी कितें असले हे बेतोड्या एरियान आनी खंयचो उद्योग असले जाल्यार बरें जालें आसलें. म्हणजे सायड बाय सायड आमी तेय बी काम करूं शकलो आसता. आमची कॅपेसिटी आहा, मॅन पॉवर आसा, पण कितें आहा गोंयाचे आमकां लेबर मेळना. सगळे जे आसा ते भायले चड मेळटा. आमकां गोंयाच्या लेबराचो प्रॉब्लम आसा. गोंयाचे लेबर मेळना आमकां कामाक लागून. ओके. तुम्ही म्हणटा की आनीक जर इंडस्ट्री क्रॉम्प्टन सारकी किंवा व्हडली जर इंडस्ट्री येयली जाल्यार सर्वायवलाक तांकां इजी पडटलें. धाकटी इंडस्ट्री सर्वायव. हय. जर अशी क्रॉम्प्टना सारकी आनी एक इंडस्ट्री जर हांगा येयली तर लोकांका बरो रोजगार मेळूं शकता. आनी ते जे आसा आत्तां उद्योग ते क्रॉम्प्टना बरोबर तेय उद्योग करूं शकता, तेय काम करूं शकता. म्हणजे तशी कॅपेसिटी आहा. जे पात्रांव लोक आसा तेंची कॅपेसिटी आहा चड काम करपाचें, पण तांकां जाय तितलें काम मेळना. अशें एक बऱ्या भाशेन आनी एक इंडस्ट्री तिनूय एरियान म्हणजे आमच्या इंडस्ट्रियल एरियान आहा थंय आपूण कशेंय मॅनेज करून एक इंडस्ट्री हाडूं शकता, बऱ्यापैकी काम करूं शकता, जावं शकता आनी सक्सेस जावं शकता. गोंयाचो रोजगाराचो जो प्रॉब्लम आहा तो 35-45% सॉल्व जावं शकता. बरी आनी क्रॉम्प्टना सारकी आनी खंयची इंडस्ट्री हाडपा येयली जाल्यार बरें जाता. गार्बेज बिर्बेजाचे सगळे आमी वेवस्थीत व्हरता, पोल्युशनाचे लोकां येता चेक करता. आमी तशी सिस्टीम बरी दवरली आहा. आमचे कडेन पोल्युशन, फायर लायसन्स जे कितें आसा ते सगळे आमचे कडेन आसा, अवेलेबल आसा. कॅन्टीन फॅसिलिटी आशिल्ली, बरी कॅन्टीन आशिल्ले, ते बरे चलेच. पण आतां हे सध्या 6 महिने जाले, 6 महिन्याचे वयर जाल्या, कॅन्टीन बंद करून दवरल्या. जर कॅन्टीन जर चालू करता जे आशिल्ले तेच चालू दवरले आसते बरें जालें आसतें. कित्याक गरीब वर्कर आसता ते शीत घेवन येता, तांकां एक 10 रुपयाची हुमण घेतले तेंचो दीस जाता बावड्यांचो. आनी कितें पेमेंटाक लागून घरांत अशें सगळें आसता, ताका लागून तांकां प्रॉब्लम जाता. तर बेगीनचे बेगीन कॅन्टीन चालू जाल्यार बरें जाता. टोटल चालू रनिंग 88 इंडस्ट्री आसा. ही इंडस्ट्रियल इस्टेट खूब पोरणी. 1984 चालू जाली, 84-85. इवन हांव हांगा 1986 पासून आसा. हे इस्टेटीन सगळे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चड आसा. आनी हांगा क्रॉम्प्टन म्हणटा एक मोठी फेना फॅक्ट्री आसा आनी ताजे जवळ जवळ 20-25 वेंडर आसतले. आनी वी आर बेस्ड बेसिकली ऑन क्रॉम्प्टन. आमचे कडेन हांगा पावडर कोटिंग, शीट मेटल, नंतर फर्निचर फॅक्ट्री, एक मैद्याची फॅक्ट्री आसा. अशी म्हणून टोटल 88 युनिट्स आसा. पयलीं हांगा थोडी वॉशिंग मशिनाची एक फॅक्ट्री आसली ती बंद जाली. आनी खूब फॅक्ट्री येता बंद जाता, चालू जाता फॉर डिफरंट रिजन. मेडिकल आसली, फार्मा आशिल्ली ती बंद जाली. एलआर फॅशन म्हणून एक मोठी गारमेंटाची आशिल्ली ती बंद जाली. आनी आतां ते रिसेल जाता. डिफरंट
फायनान्शियल रिजन, वर्कर्स इश्यू. तशें आत्तां पळयलें जाल्यार पयले पेक्षा वर्कर इश्यू म्हणटा आतां ना. युनियन तशें प्रकरण आतां व्हडलें ना. पूण एक काळ आसलो हांगा युनियन खूब आशिल्ले, क्रिस्तोफराची हाजी ताजी, आनी तेन्ना युनिट खूब बंद पडटाले. आतां अंडर मोदी 2 ऑल ओवर इंडिया सगळें आतां 3 जालो, पूण पयलीं अंडर 2 मोदीन भरपूर डेव्हलपमेंट स्कीम हे ते दिल्ले कारणान एक वातावरण आसा की इंडस्ट्री डेव्हलप जावंक जाय, नवे लोक येवंक जाय, सेटअप आसूं जाय, नवं कितें कितें जावंक जाय, हें सगळ्या लोकांची इच्छा आसा आनी त्या प्रमाणे हांगा वातावरण बरें आसा. पूण लोकल वर्कफोर्स ना, लोक डेली कंटिन्युअस जॉबाक येवपाक तयार ना आनी नॉलेज आशिल्ले टॅक्निकल सावंड अशे वर्कर मेळप बी ना. आनी लोक डिमांड करता की लोकल लोकांक जॉब जाय. पूण लोकल मनीस घेतलो की सुटी आयली. आतां क्रॉम्पटना सारकी कंपनी सदांच चलता, तांकां वेंडरांक डेली माल दिवपाक जाय, मागीर ते 12 तास चलयता. म्हणजे हे सगळे वर्कर जे आसा हे भायर येवचे पडटा. आतां पुणे जाली, मडकय जाली, वेर्णा जाली, हे सगळे नंतरच्यो इस्टेटी. आतां वर्कर थंय वचपा लागले. मोठे कंपनीन आतां दनपार जेवण मेळटा, च्या मेळटा, अशी बारीक इश्यू लागून स्मॉल स्केलाक खूब त्रास. आतां तुमी हांगा पळयलें आसतलें आमगेले रस्ते खणल्या, लायटी केबल घालपाक, खळयो करपाक खळयो खणल्या. हें काम एक्चुअली पयलीं जावपा आसलें, पावसा पयलीं. पूण आतां पावस चालू आनी तांणी कणाकणी चालू केली. पूण आमी समाधानी, कमीत कमी आतां काम चालू जालें म्हणून, नाल्यार आमकां हांगा लायटीचो इश्यू खूब मोठो. तुवें जशें विचारलां की कितकी लायट आमकां लागता, हांगा जवळ 3,400 मेगावॅट लायट रिक्वायरमेंट आसा आनी मिनिमम 1,200 सुमार. हाजे रेंजी भितर चलता. ऑल डिपेंड अपॉन क्रॉम्पटन. जेन्ना क्रॉम्पटन बरी चल्ली सगळे युनीट फ्लरीश. क्रॉम्पटना प्रोडक्शन डावन जालें, ते 25-30 युनीट स्लो जाता. आतां इश्यू खूब आसा. ही स्मॉल इस्टेट, फायराची एनओसी मेळपाक डिफिकल्ट. फायराची इतकी कंडिशन आसा की गोवोरमेंटान कितें तरी रेजोल्युशन काडून ती मोकळी करूंक जाय. आतां कितको ते हे मिटिंगी येता, जी गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशन मिटिंगे हो सब्जेक्ट येता. आमचे मिनिस्टर माविन गुदिनोकूय बी खबर आसा, MD IDCचे तांकां खबर आसा, अभिषेक म्हणटा तांकां सगळ्यांक खबर आसा की हो फायराचो इश्यू आसा. तरी आमचें नशीब इतकें बरें, प्रमोद सावंत CM जाल्ल्यार खूब चेंजीस जाल्या. इवन आमचो मिनिस्टर माविन गुदिनो, नंतर आलेक्स सिकेट चॅरमॅन, नंतर आमचो अभिषेक IAS ऑफिसर तो MD जालो, ताणें खूब चेंजीस केल्यो. IDC कनेक्ट म्हूण केलें, आमकां आमचे डिफिकल्टी मांडपाक चान्स दिलो आनी तो आयकुनूय घेता. ताणें खूब एक्टिविटी कामाक लागली. आमच्या हांगा एक बांय पडिल्ली, 10 वर्सां बंद आशिल्ली, ती बांय जाली. उदक सारकें मेळनाशिल्लें. आमी टाकयेन कितकें येता, कितकें यूज जाता, हें सगळें ताणें मेजरमेंट घेवन, रिपोर्ट घेवन ताजे हेल्पान ते पंप रिपेर जाले. उदकाचो आमकां प्रॉब्लेम जावना. आतां रस्ते बी फूल कॉन्क्रीट जाता. पूण हें सगळें प्लॅनिंग, हें प्लॅनिंग एक्झिक्युशन जावप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी देवा कडेन इतकेंच मागता, हो MD आसचो, हो चॅरमॅन आसचो, हो मिनिस्टर आसचो आनी हो CM आसचो, जाणें हे 5 वर्सां आमचे डिफिकल्टी अंडरस्टँड करून घेतले. आतां अशेंच हांवें एका मिटिंगेक CMाक रिक्वेस्ट केलो बस घाल म्हणून, सांखळीच्यान बेतोड्या. CMान 15 दीस भितर बस घातली. पूण आमची दुर्भाग्य ते बसीक मनीसूच ना, बस बंद जाली. आमी अशें म्हणूंक शकना की गोवोरमेंट कांयच करना म्हणून. लोकां मदीं बी उमेद जाय न्ही, लोकां मदीं उमेद जाय. हांव इस्टेटीन फ्रॉम 1986 आसा. आतां आमी 2024 पावले, म्हणजे जवळ जवळ 38 वर्सां हांव हांगा आसा. ह्या गांवांत कितें आसलें कितें, आनी हांव जल्माकूच फोंड्या आयला. जशें फोंडें डेवलप जाता तशी हेवटेन आमची वाडटा. हांवें एका मिटिंगेक सांगिल्लें बी की आमची इस्टेटीक डेजिग्नेशन दिया की ही इस्टेट फॉर दीस प्रॉडक्ट ओन्ली. कित्याक आतां जशें जशें स्क्रॅप वाडटा तशें आमच्या इस्टेटी स्क्रॅपाच्यो गाडी दिसता. प्लास्टीक रिसायकलींग युनीट बारीक बारीक वाडटा.
भायले लोक हांगा गाडये पार्क करता. आतां तूं पळय मुद्दम इस्टेटीन भोंवपा जागो ना, सगळे ट्रक रस्त्यार पार्क. ते रस्त्यार जर ट्रक दवरले गांवचे लोक आडयता, हाडटा लोक इस्टेटी लायता. एक्चुअली गव्हर्मेंट वूड हॅव टेकन सम डिसिजन टू एक्सपांड दीस इस्टेट. त्या सायडीन जागो आशिल्लो, आतां ऑलरेडी कोणे तरी जागो घेवन हांगा प्लॉट केले. आतां त्या प्लॉटां वचपा वाट इस्टेटींतल्यान. आज जर गव्हर्मेंटान इस्टेटींतली वाट बंद केली ना, हें अशेंच घडटलें जशें दिवचले जालें तशें, वास्को जालें तशें. हें दीस वील बी कॉमन रूट. एक्चुअली हांवें हांगचे फिल्ड मॅनेजराक ऑलरेडी सांगलां ते कितें तरी करून ती वाट बंद करा. आतां आमचे सायडीन हांगा प्लॉट जाले, कितके तरी 100 प्लॉट खंय ते. ही जमीन जर गव्हर्मेंटान टेक ओवर केल्ली जाल्यार इस्टेट मोठी जाताली, लोकांक प्लॉट मेळटाले, एक्सपान्शन जातालें. कित्याक चडशी कोमुनताची जमीन आसता हेवटेन तेवटेन, आमकां खबर ना कोण ओनर ते. पूण आतां त्या जाग्यार वचपाक वाट IDCंतल्यान, त्या जाग्यार भितर वचपाक वाट ना. आतां ती वाट IDCंतल्यान ट्रक वता आनी IDCन थंय आज एक्शन घेतलें ना, ती वाट बंद केली ना, मागीर आमची बी इस्टेट सांकवाळ जशी जाल्या आनी दिवचले जशी जाल्या तशी जातली. आनी मागीर आमी म्हणटले एनकरेज जालो म्हणून. तें शक्य ना न्ही तें. आतां गव्हर्मेंटान खूब पॉलिसी ड्राफ्ट केल्या, बरी केल्या. आमचे हांगा 26 तारखेक कनेक्ट म्हणून प्रोग्राम आसा, कालच्या हातूंतलें खूब काम केलां. आय एप्रिशिएट फ्रॉम मोदी टू हांचो फिल्ड मॅनेजर. हांव नांव घेवन एप्रिशिएट करता. दे आर वर्कींग गूड. दीस MD हॅज डन व्हेरी गूड जॉब. ही इज डुईंग गूड जॉब. फक्त गव्हर्मेंटान ताका शिफ्ट करून आनी कोणा हाडूंक जायना, ताका ताजें काम करपाक सपोर्ट दिवंक जाय. सो ही गॉट गूड आयडियाज आनी सिन्सियरली तो इज वर्कींग. ताका चॅरमॅनान बरो सपोर्ट दिला. चॅरमॅनाक मिनिस्टरांनी दिला आनी CMO तसो इंटरफियर भरपूर जावन कितें डेव्हलप करपाक उमेद दाखयता. तातूंत चेंजीस जावपाक शक्यता आसा आनी जाता. आतां लायटीचो हांगा इशू खूब मोठो. आतां केबल जाली अंडरग्रावंड. आज सगळ्याच कडेन गोंयभर केबल जाली, आमकां तातूंत मेळ्ळी. म्हणजे आमचो फुडल्या वर्सा लायटीचो प्रॉब्लेम कमी जातलो अशी आमची अपेक्षा. पूण आतां प्रत्येक कडेन उलयता केबल जाली, सगळें गेलें आनी पावर ग्रीड खंयची एकूच आसा आमचे कडेन. म्हणटच तनमार प्रोजेक्ट जावचो अशी आमची इच्छा. स्कील डेव्हलपमेंट जावचें अशी आमची इच्छा. लोकल लोकांक काम दिवपाक जाय ही आमची प्रत्येकाची इच्छा. म्हजी युनिटां 90% लोकल. एक्चुअली आतां ही इस्टेट आमची आतां ऑलमोस्ट एक लेवलाचेर चलता. ग्रोथ असो ना आनी डावनफॉलूय बी ना. इट डिपेंड्स अपॉन ओनली क्रॉम्पटन मोस्टली. आनी आतां कितें जालां, जे पोन्ने आसा ते बंद करता. रिसायकलींग युनीट हांगा येता. जो आमचो भंय आसा पळय पोल्युशनाचो, प्लास्टीक. आनी केन्नाय पळय सगळे कडेन कोण गाडी लायता, क्रॉसींग करता, कोण आडयतलो, कोणें करप हें. तरी हो हांगा एक फिल्ड मॅनेजर आसा, तूं हें कर भुरगो, 2 वर्सां जालीं ताका जॉयन जावन. ताणें काम बरें केलें अंडर गायडन्स ऑफ MD. तागेलो सिनियर 100 कोण आसा, काम करता. आतां म्हाका बी ग्रुपाक कितके लोक फोन मेसेजी घालता, आज लायट गेली. आमी कितें करूं शकता? जेन्ना 33 kVA वता, गव्हर्मेंट स्टाफ सांगता हांव कितें करूं? 33 kVA गेली. ते गेली म्हणजे सगळी इंडस्ट्री बंद पडली. आतां कितके दीस जाले डेली 2-2 तास लायट कट आशिल्ली. पूण आमी चिंतता दीस इज द वे वी वील गेट गोल्डन टायम दॅट केबलींग जातलें आनी आमकां कंटिन्युअस लायट मेळटली. सो तशें ओवरऑल सिच्युएशन जर पळयतलें न्ही इंडस्ट्रीचें, जाल्यार ओवरऑल गोवा इज डावन. आय वील सी जेन्ना तूं गुजरात हांगा थंय वता तर तांचें तें इन्फ्रास्ट्रक्चर इज व्हेरी हाय. रस्ते हे ते खूब आनी सगळें एवेलेबिलिटी न्ही. आमकां सगळें कामां मुंबय डिपेंड रावंक जाय. थंयच्यान रॉ मटेरियल येतलें, आमी हांगा कन्वर्ट करतले आनी परते जर मुंबय धाडटले. लॉजिस्टीक बिकम कॉस्टली. हाडपा 5 रुपया, परते पावपाक 5 रुपया. सो हांगा लॉजिस्टीक हो विशय आसा, पूण तो इतके बेगीन सॉर्ट आवट जाय सो म्हाका जाल्यार दिसना. कित्याक आमचें लोकेशनूच तशें आसा. लोकेशन अशें आसा आमी एका सायडीन आसा
वी कॅनॉट कॉम्पीट टू गुजरात पार्टी बट स्टील चलता तें बरें म्हणून अजून हांगा गार्बेज कलेक्शन करून ते डिस्पोज करपाची सिस्टीम जावूं ना. फुडें जर आमकां एनवायरमेंट निवळ दवरपा जाय सगळे आमचे एंटरप्रेनरांनी सुद्दां जबाबदारी घेवन तें करूं जाय. ते गव्हर्मेंटूच करतलो आनी मागीर आमी यूज करतले अशी वाट पयल्यार कांय जावचें ना. म्हज्या जाल्यार स्पश्ट मत आसा इन हँड घालून दोगांनी काम करून हें गार्बेज इश्यू सॉल्व करूं जाय. आतां हांगा जशें म्हटल्यार फायराचो आतां हांगा फायर एनओसी ना घेवपा वतले कितके लाख खर्च. सो आमचे हायड्रंट आसा ते सगळे टेस्ट करून जर चालू केले आनी उदक जर तितकें स्टॉकान दवरलें इट इज कॉमन फॅसिलिटी फॉर एवरी वन. हय कित्याक लागतात न्ही केन्ना केन्ना उजो. हांगा तसो उजो बिजो चड लागना तेन्ना खंयचे 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी लागला. तो बी कितें मॅन मेड मिस्टेक्स उजो लागता मॅन मेड मिस्टेक्स बट यू कॅनॉट एवॉयड इट. कितें आसा हांगा गोंयकार ना very few Goans are remain. When I took in 1984-85, हांव मुद्दम सांगपा पळय तुगे इंजिनियर कोसंबी म्हूण आसलो IDC. तो लोकांक आपयतालो गोंयकार या म्हणून. लोक येनाशिल्ले तेन्ना हांवें पिजू कसो आयलो बिकॉज हांवें एंटरप्रेन्योरशीप ऑफ इन्स्टिट्यूट अहमदाबाद वचून ट्रेनिंग घेतली म्हणून हांव आयलो. तांकां म्हगेल्या घराडे म्हणटाले लाखांनी बी लोन घेवन तुमी कसले धंदे करता म्हणून आमचो गोंयकार फाटी इज अ फॅक्ट. सो आतां गव्हर्मेंटा स्कीम एंटरप्रेन्योरशीप हें तें खूब आसा. आतां लोक खूब फुडें सरले लोकांनी फुडें सरूं जाल्यार कितें तरी जालें. आतां हांगा पळय सायडीन हो जागो जर ताणें टेक ओवर केलो गाला टायप इस्टेट घातली बारीक युनीट जाताले पूण हांगा जागोच ना. हांगा एक्सटेन्शना एक्सपान्शना जागो ना. पीपल वॉन्ट शेड्स फॉर डिफरंट टायप ऑफ बिजनेस पूण हांगा जागो ना. इट इज व्हेरी स्मॉल. आय डोंट नो गव्हर्मेंट कित्याक एक्वायर करना सायडीचो जागो. आमचे फूल सायडीक जागो आसा सो दॅट गव्हर्मेंट कॅन टेक इट आनी एक्सपांड इस्टेट. ती एक्सपांड जाली जाल्यार ह्या भाशेन लोकांक चान्स पडूं शकता. आमचो आमदार सुभाष शिरोडकर तेवटेन शेजारा गणेश गांवकर हे आमदार लोकांनी फुडाकार घेवन ते करपा जाय जाल्यार हांगा एक्सपांड जावंक शकता. एक्सपांड जाल्यार लोकांक जागो मेळटलो आनी दीस इज स्मॉल इस्टेट म्हणजे 500 मिटर 1000 मिटर अशें लोकांक प्लॉट घेवन बारीक इंडस्ट्री हांगा डेवलप करूंक शकता स्पेशली फॉर गोवन एंटरप्रेन्योर्स. So government has to view on this subject. आयज आमी आसले बेतोडा IDC हांगासर आनी जशें आमी पळयलें की हांगासरले पावराचे प्रॉब्लम्स तेंचे सॉल्व जाल्लेले आसा. तशेंच वॉटराचे इश्यूज जे तांकां काही वर्सां पयलीं आसले ती प्रेजिडेंटान आमकां सांगले की बाय तेंच्यांनी परत रिस्टोर केले आनी तेज्या खातीर उदकाचो प्रॉब्लम तेंचो सॉर्ट आवट जाल्लो आसा. गार्बेज कलेक्शन हांगासर जायना अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलें. तशेंच लेबराचो एक मेजर इश्यू आसा. तशें आमी वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीनी भोंवतात थंय सुद्दां आमी पळयलें की लेबराचो हो मेजर इश्यू आसता. गांवचे किंवा गोंयचे आमचे लेबर मेळना आनी ते खातीर भायले लेबर आमकां हायर करचे पडटा. आमी आनी एका ग्रावंड रिपोर्टान परत एक फावट मेळ्ळा तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट.